आठूय बंडखोर आमदारांचे पुतळे लासून सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी पक्षांतराचो निषेध केलो। ह्या आठूय जाणांनी पक्षांतर करून लोकांचो घात केला। लोकांक आठूय आमदारांचे कर्तूब याद करून दिवपा खातीरूच विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी म्हापशा हांगासर एकठांय येवन तांचे पुतळे लासले। ह्यान फुडें अशा तरेच्यो घडणुकी घडच्यो न्ही ह्या खातीर लोकांनी तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता। तशेंच भाजपान भाजप कार्यकर्त्यांचो घात केला ताचेर पयलीं उलयात आनी मागीर काँग्रेसीक बोटां दाखयात अशें कार्लोसान म्हटलें। चोय आमी कितें रस्त्यार गेले कितें फोडले तेश कोन्न कांय डिफेक्शन स्टॉप जायना। लोकांचे मनान घालून दाखोवन इम्प्रेशन जाता। नाल्यार आमी सगळे इंग्लीश फ्रेजार रिजायन टू फेट म्हणटात। कितें करपा जाता आमच्यांनी हें जालें म्हूण लोकां परत परत याद केल्यार तुमच्या आमदारान तुजो घात केलो। आनी हांव आनीक एक विचारूंक सोदतां, आमी सद्दां आमचे आमदार गेले ते तेजे उलयतात। हांव चिंतितां बीजेपीचे कार्यकर्ता आशिल्ले, बीजेपीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, इतले वावरले आमचे कॅन्डिडेटाक उडोवपाक, इतले झगडी पासून केले, तेजे फ्युचर कितें तेंक तुमी सोंपयलो ते काबार जाले? हो प्रश्न बीजेपी कार्यकर्त्यांनी विचारपा जाय। बीजेपी कार्यकर्ते आतां जागे जावपा जाय आनी रिवोल्ट करपा जाय ते पार्टी भितर। पार्टी चेपोवन दवरता तांकां म्हूण ऑल तूं चोय देर वील बी अ सायलंट रेवोल्युशन फ्रॉम इनसायड। कितें लोक दुखलो आहा, फकत आमचे लोक न्ही, कितें आमी वोट दिला आनी तुमी फटयला म्हूण दुसरे लोकांक तुमी ते सायडीन पासून तांकां फटयला। सो हांव म्हजे आयक तूं लोक दाखयच ना। व्हडलें इलेक्शन येता तेन्ना लोक दाखयतलो। तुमकां खबर आसा थोडे आमकां सांगतात ते पासून पार्लिमेंट इलेक्शन वेगळें आनी लोकल इलेक्शन आमचे एसेंब्ली इलेक्शन वेगळें। तुका वोट कोतले म्हूण पार्लिमेंट इलेक्शन दुसऱ्याक मातले नो प्रॉब्लम म्हूण तेन्ना येता तेन्ना टायम आहा तेन्ना हे कार्यकर्ता भायर सोतले, कांय तोंड उक्ती कोन्न नासतलें, वोटाचें दाखयतले।